वेस्ट जाल्लो आसा. वायफाय जेन्ना नाशिल्लो आनी पॅन्डेमीक टायमार जेन्ना इश्यू जालो तेन्ना वायफाय आमी खांडेपारा वायर ओडून आज वायफाय 60 ते 70 भुरगे लास्ट 1 वर्सा पासून घेता. फ्री वायफाय सिस्टम इन पोंडा हे आमी सुरवात केल्या. तिसरी गजाल आमी भिनासतना केतन भाटेकर म्हणून आय मी एंड मायसेल्फ न्ही वी म्हणून एज टीम आमी संपूर्ण फोंड्या खातीर 2 एम्ब्युलन्सीस 24 तास दिल्यो आनी त्यो आमच्यो 24 तास एम्ब्युलन्स आजूय चलता. मोर दॅन 3500 पेशंट्स आमी कॅल्क्युलेट केल्यात जे लोकांक व्हरले हाडले आनी ह्यो आमच्यो फ्री सर्विसीस लास्ट 2 वर्सां पासून चलता. त्याच प्रमाणे कोवीड टायमार सॅनिटायझेशन, डेंग्यू टायमार फॉगींग, ह्यो गजाली आमी पिक एंड ड्रॉप सर्विसीस ह्यो आमच्यो गजाली चालूच आसा. सांगपाक गेल्यार अश्यो भरपूर गजाली आसा ज्यो आमी केल्ल्यो आसा, बट त्यो आमी म्हणून टीम म्हणून केल्या आनी त्यो आमच्यो कामां चालूच उरतल्यो. सर तुम्ही आता रस्त्याचो तो विषय हाडलात जाल्यार गव्हर्मेंटान फक्त पॅचीस केल्यात पळोवंक गेल्यार. सर तुम्ही निवडून येयल्या उपरांत तुम्ही रस्ते तुमचे फोंड्याकारां खातीर कशे करता? पयलीं म्हणजे तुमकां हांव थँक्यू म्हणटा, कारण प्रेस मिडियाक आज कॉन्फिडन्स आसा की आमी निवडून येतले. तुमी निवडून येतले म्हणून क्वेश्चन विचारता. निवडून आयल्या नंतर आमी जे प्रश्न करताले ते आमी मॅनिफेस्टोन घाल्यात आनी त्या प्रमाणे आमी कोऑर्डिनेशन कमिटी बसयतली. तातूंत PWD, सिवरेज सगळे येतले. सो एक गजाल 1.5 वर्सां आमच्या भुरग्यांक त्रास जायत, बट ज्या दिसाक आमी रस्त्याक हात घालतले परत तो रस्तो आमी 5 वर्सां फुटपाक दिवपाना. कित्याक सगळे आमी अंडरग्रावंड केबल सिस्टम फोंड्या हाडटले. ताज्या खातीर लोकांक थोडो त्रास जातलो, पण टायम दिवन टायमा प्रमाणे काम करून हाडपाची कापासिटी आमकां आसा आनी त्या प्रमाणे आमी काम करतले. अशें न्ही की सिवरेज घालतले फोडटले ना. वी वील हॅव अ सिस्टम विथ एन कोऑर्डिनेशन कमिटी अँड वी वील वर्क टुवर्ड्स अ सिस्टम सो दॅट सिस्टम डज नॉट ट्रबल अस. आणि सर आता खूपशे यूथ आसात जांकां कांयच जॉब ना आनी ते इतले शिकून सुद्दां घरा बसल्यात आनी तांकां खूब सारको त्रास जाता की आमी शिकून कांयच फायदो जावंक ना. ते युथां खातीर तुमचें सर कितें मत आसतलें? पळय, युथां खातीर जॉब्स आमी पळयतलेत, ताजेर कांयच आमकां दुबाव ना. युथां खातीर आमी जॉब पळयतले आनी वाळकय साखळे जे जॉबाचे फक्त थंयच जॉब वता ते आमी कशे फोंड्या हाडपाचे हाडटले, पयली गजाल. पण दुसरी गजाल, आमी युथांक फक्त जॉबाचे आश्वासनां दिवन दवरचे ना. आमी युथां खातीर 108 सुमार एंटरप्रेन्योरशीप फोंड्या केल्ल्यो आसा. ते म्हण आयस्क्रीम ओपन करून दिवपाचे, खंयचो गाडो ओपन करून दिवपाचो, कोणाक मोबायल शॉप ओपन करून दिवपाचे, कोणाक आपले जाय त्यो वस्तू आमी मोबायल वर्कशॉप, मोबायल रिपेरींग आनी लॅपटॉप रिपेरींग वर्कशॉप केल्या. अशे विविध तरेचे गोश्टी करून आमी महिला एम्पावरमेंट तशेंच युथां खातीर एम्पावरमेंट आमी चालू केल्लें आसा आनी ह्या एम्पावरमेंटाचेर आमी भुरग्यांक फुडें व्हरतले, वेर ही वील लिव अ इंडिपेंडंट लायफ, नॉट बेगिंग टू द गव्हर्मेंट फॉर एनी गव्हर्मेंट जॉब्स. सर भुरग्यांचें अशें मत आसा की आपणाक गव्हर्मेंट जॉबूच मेळचो, हाचेर तर सर तुमी कितें उलयतले? म्हाका खबर ना तुमी अशें कितले भुरग्यांक मेळ्ळा ते, पण आमचे जे भुरगे आसा पळय ते स्वता कश्टाचेर स्वता बळाचेर काम करून फुडें सरल्यात. ते फक्त गव्हर्मेंट जॉब मागनात, ते गव्हर्मेंटाक कशें जॉब दिवपाचें आमी शिकयतले मागीर. सर तुम्ही आता तुमकां आतां एक ट्रस्ट आसात की तुमी आतां निवडून येतलेच म्हणून, जाल्यार सर तुमी निवडून आयल्या उपरांत तुमचो सर 6 म्हयन्यांचो फर्स्ट काम आसतलें ते कितें आसतलें? 6 म्हयन्यान फर्स्ट काम आसतलें ते आमच्या आयडी हॉस्पिटलाचें आसतलें. तुमी पयलीं हॉस्पिटल तयार करतले. हेल्थ इज द मोस्ट इम्पॉर्टंट. हय. हेल्थ इज वेल्थ. हां सर, आता तुमी निवडून आयल्या उपरांत तुमच्या वांगडा खुबशे प्रतिस्पर्धी आसा. हाचेर सर सगळे लोक तुमकांच कित्याक वोट करतले अशें तुमकां दिसता? ना, सगळेच लोक म्हाका वोट करचे ना. 25,000तले मिनिमम 12 ते 15,000च करतले, उरिल्ले 10 तांकां डिवायड जातले. सर तुमच्या बरोबर खुबशे यूथ आसात आनी सर युथां खातीर तुमी कितें करतले? कारण खुबशे भुरगे घरा आसात आनी खूब शिकून सुद्दां ते घरा बसल्यात. हाचेर सर तुमचें कितें? तुमकां हांवें सांगिल्ल्या प्रमाणे युथां खातीर वी वील सी दॅट जॉब्स आर गिवन इक्वली इन पोंडा एज वेल एज इन गोवा, नॉट ओन्ली इन वाळपय एंड सांखळे. त्याच प्रमाणे युथांक आमी एंटरप्रेन्योरशीप, स्कील ट्रेनिंग हे आमचे चालू करतले. वी वील ट्राय गेटिंग टू सम इंडस्ट्रीज ऑर हेल्प देम हॅव देअर ओन चेन ऑफ नेटवर्क्स आनी तातूंत आमी तांकां मदत करतले. आनी ते आमी 4.5 वर्सां करत आयल्या. म्हणून आयज आमकां लास्ट तुमी 8 दिसान पळयत जाल्यार प्रचंड 300 ते 350 यूथ जॉइन जाल्ले आसा आनी ताजेर आमी फुडें शुवर वतले हाजेर म्हाका पूर्ण खात्री आसा. आमच्या वांगडात यूथ खुबशे आसा. आमी युथां कडेन बी उलोवयात. तुमकां कितें दिसता? फॉर पर्सनली लायक म्हाका पॉलिटिक्सान मात सुद्दां इंट्रस्ट नासलो, पूण हांवें फक्त डॉक्टरा लागून की आमी पळयता डॉक्टर कसो काम करता तो इतके दीस जाले, पूण आतां दीस इज रायट टायम फॉर टू सपोर्ट डॉक्टर. दॅट्स वाय वी आर हियर टू सपोर्ट डॉक्टर. आमकां आतां कशें काम करता आमकां हे आशा की फुडें वचून करतलो आनी आमकां खबर सुद्दां की डॉक्टर करतलो की म्हणल्यार एक बारीक बारीक कॉला काम कसलें आसूं डॉक्टर थंय पावता, पळयता कितें प्रॉब्लम. आमकां सुद्दां भरपूर हेल्प केला. आमच्या भुरग्यांक सुद्दां कामां बी लायला, गव्हर्मेंट नाल्यार प्रायवेट तरी खंय लायला आमी की हांगा येयला की अशें म्हणना की ना जायना, कसलोय प्रॉब्लम आसूं पूण डॉक्टरान केला आमची हेल्प. सो वी आर हियर टू सपोर्ट डॉक्टर. डॉक्टर म्हाका सांगात की तुमी बायलां खातीर कितें करतले?
हांवें तुमकां सांगिल्ल्या प्रमाणे आमी 150 वयर महिला एम्पावरमेंट वर्कशॉप्स ऑलरेडी केल्ली आसा. तातूंत रजई मेकिंग, गोडदी आमच्यो, कुशन्स, वेल्वेट बॅग्स, मोबायल रिपेरींग आनी लॅपटॉप रिपेरींग वर्कशॉप्स, फ्रूट कार्विंग अशे विविध तरेचे महिलां खातीर वर्कशॉप केल्या तांकां इंडिपेंडंट लायफस्टायल दिवच्या खातीर आनी तांच्या खातीर तांच्या सेल्फ हेल्प ग्रुपा खातीर सुद्दां आमी कंटिन्युअसली तांकां मदत करत आसा ते विविध प्रोग्राम घडोवन हाडपा खातीर. आनी एकदां आमी देवा थंय निवडून आयल्या नंतर हे प्रोग्राम्स आमी डबल करतले अँड वी वील सी दॅट दे लीव अ इंडिपेंडंट लायफ विथ their family having their own earnings and making them more economically stable to help their husbands and kids in a better way for a rising Ponda. सर खुबशे लोक असे म्हणटात की BJP येवन 10 वर्सां जाली आनी तेंच्यांनी कांयच करूंक ना, हाचेर तुमचें कितें म्हणणें? पळय हांव एक सांगू, हांव BJP, MGP या काँग्रेस हाचेर म्हाका उलोवंक सोदना बिकॉज इट इज नॉट द पार्टी, इट इज द पर्सन हू मेक्स द पार्टी बॅड. सो एट दीस मोमेंट केतन भाटेकार कितें करूं शकता, केतन भाटेकार कितें करतलो, आय वील ओन्ली कॉन्सन्ट्रेट ऑन दीस. बाकीच्या लोकांक म्हाजेर कितें उलोवपास तें उलोव, आमी डेव्हलपमेंटाचेर आनी सोडून कांयच म्हाका उलोवपाचें ना कोणाचेर. खुबशे करप्शन जालां अशें बीन आयकता सर, हाचेर तुमचें कितें म्हणणें? ते तुमी मिडियान एक्टीव जावंक जाय आनी हे करप्शन एक्सपोज करपाक जाय. ज्या दिसा तुमी एक्सपोज करतले आनी तुमी ओपन आमच्या बरोबर उबे रावतले त्या दिसा आमी तुमच्या बरोबर उबे रावतले आनी तुमकां होयकार दितले. सर करप्शन जाला अशें तुमकां दिसता? पळय खरें सांगू तुका, करप्शन भरपूर जाला, सगळ्याक जाला. हें हांव म्हणना, हेल्थ मिनिस्टरानूच म्हटलें करप्शन जाला, बाबूश मोन्सेरातान पयर म्हटलां करप्शन जाला, पण ताजेर उलोवन हांव म्हजी एनर्जी वेस्ट करूंक शकना आतां. कारण इट इज द बेस्ट टायम टू वर्क फॉर पोंडा अँड लेट अस गेट द गूड रिजल्ट्स फॉर पोंडा. थँक्यू सो मच सर. सरान आमच्या खुबशा प्रश्नांची आमकां उतरां दिल्ली आसा आनी सरा वांगडा तुमी पळयल्यात की खुबशे लोक सराक सपोर्ट करतात आनी आमी गोमंतक टीव्हीच्यान सराक खूब 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 धन्यवाद म्हणटा. देव बरें करूं सर. थँक्यू.